WRDचो चीफ इंजिनियर प्रमोद बदामीक आनीक एक्सटेन्शन दिवचें न्ही म्हूण गोंय STSC कमिशनाची सरकाराक सुचोवणें. बदामीक एक्सटेन्शनां दितात म्हूण प्रमोशनां जायनात. एक्सटेन्शनां 8-2 अभियंते कमिशना मुखार. 30 दिसां भितर सरकारान सुचोवणें लागू करचें म्हूण कमिशनाची मागणी. आतां मेरेन बदामीक 3 फावट एक्सटेन्शन दिलां. सो हांगा कितें जालां, गोंयांत वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांक आमचे 2 जाण ऑफिसर आसा. आतां ते ऑफिसरांक तेंचे रायट डिप्रायव केला म्हणजे कितें आहा, तांचो सध्या तरी तो चीफ इंजिनियर आसा प्रमोद बदामी म्हणून, ताका एक्सटेन्शन दीत रावले ते, कळ्ळें न्हू. सो तांच्यांनी तो मॅटर घातलो गोवा कमिशनाक. गोवा कमिशनान मागीर सेक्रेटरी ऑफ वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक, सेक्रेटरी ऑफ पर्सनलाक आनी प्रमोद बदामी हांकां तिगांक आपोवन तांचे व्ह्यूज घेतले, आर्ग्युमेंट जालें ताजेर, आनी मागीर अशें जजमेंट पास केलें की कमिशनान रेकमेंड केला, जो सेक्रेटरी आहा पर्सनल डिपार्टमेंट, तांकां रिक्वेस्ट केला ती ताका एक्सटेन्शन तेजे विड्रॉ करपाची. मजगतीं ह्या मागण्या उपरांत सरकारान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. गोवा सरकाराच्या जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यापदी ज्ञानेश्वर सालेलकर हांची नियुक्ती केल्या. प्रमोद बदामी निमणो फाल्यां सेवानिवृत्त. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.